ठरयल्ले प्रमाणे आज इन्स्पेक्शन आहले 4. सो आज आमचे सगळे पंचायत मेंबर जसे आमचे डेप्युटी सरपंच आहा जेका आज ते इन्चार्ज आहा पंचायत ती सगळी जाण तसे आमचे थोडे गांवचे भुरगे येवन आज इन्स्पेक्शन केले आमी. थंय तेंच्यांनी बांदकाम आजून पर्यंत WRDन कांयच करूंक ना. ते हें कितें म्हणटा ते ट्रेंच मारलेलो आहा. सो जर ट्रेंच मारला तेजे सगळे मेजरमेंट बीन आमी काडला. जे कितें म्हणटा ते सिमेंट वर्काचे अजून पर्यंत कांय ना. तशेंच आमचे ते कितें प्रॉपर्टीन तेणीन जर कितें वायलेशन केला तेजे सगळे हे घेवन आमी गेले. आतां तेजे आनी एक फाल्यां परवा म्हणसर आमी तेजे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा तो कितें ते दितले. जो इशू ह्या काय 2-3 पयलीं दिसा जाल्लो आयज तेजे इन्स्पेक्शन आसले, पंचायतूय येयल्ली आनी हे आमचे लोक येयल्ले. सो आयज पंचायतीन आपलें काम केलेलें आसा, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. सो आमकां पूर्णपणी खात्री आहा की पंचायत आपलो कायदो आनी पंचायत हो जो इन्स्पेक्शन केला हो रिजल्ट गांवच्या हितवाक लागून आनी गांवच्या बेनिफिटाक लागून आनी गांवचे जे निसर्ग जे नॅचरल हे आमचे लँड आसा, नॅचरल ब्युटी आसा ती प्रोटेक्ट करतली म्हणून आमकां आश्वासन आसा आनी आमकां खात्री आसा की पंचायत आपलें काम पूर्णपणान गांवच्या हितवानूच दितली आनी रिजल्ट कितें तो आमकां गांवच्या हितवानूच मेळटलो म्हणून इतली आमकां अपेक्षा आसा. देव बरें करूं.